Hello, I'm Father James Kubicki, and today is the birthday of the Apostleship of Prayer, the association for which I'm the director in the United States. It's the feast of St. Francis Xavier, and on this day in 1844, our founder, Father Francois Xavier Gautrelet, gave an inspiring talk to some Jesuit seminarians and challenged them not to wait to be missionaries or apostles, but to be apostles right now. He told them to be apostles of prayer, offering all their prayers, works, studies, frustrations, pains, and sacrifices for the salvation of souls, the spread of the gospel. Some consider his namesake, St. Francis Xavier, the greatest missionary of all time, for he traveled from Europe around Africa to India and then through what is now Indonesia to Japan. He literally baptized tens of thousands. And when he met resistance in Japan, because the people there asked if Christianity was true, why didn't the wisest people in the world, the Chinese, know about it? When he met that resistance, he decided he had to get to China and convert the people there so the Japanese would accept the faith as well. What drove him? Purely and simply a love of God. He loved God so much that he didn't want anyone not to love God. He wanted everyone to know how much God loved them, so that they too would respond to God's love and return love for love. On this day, at the age of 46, he died on an island within sight of mainland China. He was waiting for a boat to take him there. Do you love God so much that you can't rest knowing that there are people who do not know his love, who do not love him? Offer yourself now to God and join him in the work of salvation. For more information, visit our website at www.apostleshipofprayer.org.
Lasciami sorve sporak vakanac Ramunciano devagai ancora Lasciami sorve sporak vakanac Ramunciano devagai ancora Sorve sporaci se vakora Anundataci bukti kora Sukitaga ungaon bidot sora Sunto sania deva muka Hallelujah, 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 hallelujah. Lasciami sorve spora vacana Ramunciano deva kai ancora Ramunciano devagai ancora Sorbe sporam svoje godzrucna O amco babui do samanar Visvasam yatur taci mukar Ama sovesta dogium krauta Hallelujah, 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 hallelujah. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं तुमकांय देव आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां आयचे परबेच्या मिसाक आयज आमचे पासत परबेची ही मिसाची भेट भेटोवंक आनी आमकां देवाचें उतर परगटूंक आमचे मदें आसा फादर सिमियांव फेर्नांडीस ताका आमी आमचे मदें येवकार दिता पास्टरल इन्स्टिट्यूट जंय आमच्या नव्या यादनिकांची आकारणी जाता वो जे यादनीक जावपाचे आसात आतां तांची आकारणी जाता थंयसर तो डायरेक्टर खेरीत भाशेन तांच्या वावराचेर जंय सगळे नवे यादनिकांची आकारणी निमणी आकारणी जाता ह्या वावराचेर भरपूर आशिर्वाद पडूंक आनी आमच्या दिवसिजीक बरे पाद्री मेळूंक आमी मागुया आयची हे मिसाचे भेटेन आमचे आख्खे चिखलेचे फिरगोजे पासत मागुया आमी सगळीं एका मनान एका काळजान देवाचे भक्तीन वाडूंक आनी सांत फ्रांसीस शावेराचे मजतीन आमचे वेले सगळें वायट जें आसा तें पयस जावंक आनी बरें आमकां मेळूंक आमी मागुया आयच्या दिसाक आमचो पेपिसीचो मॉडरेटर फ्रांसीस नुनीस आपलो जल्माचो दीस मनयता ताचेरूय देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया हेर सगळे जाण जे आपलो जल्माचो दीस मनयतात आयच्या दिसाक तांचे सगळ्यांचेर आशिर्वाद मागुया आनीक हे मिसाचे भेटेन आमचे आख्खे फिरगोजीच्या नांवान जे आयज आमी हांगासर आसा आमच्या सगळ्या वांगड्यां पासत आमी ही मिसाची भेट भेटोवया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू प्रितीच्या भावा भयणीनो 9 दिसाचे तयारेन गोंयचो साहेब कोण पोरी आपलें जिवीत जेजूक एकवटून नीज गोवाय जालो ते आमी नियाळीत आयल्या आयचे पोरबेचो विशय बागेवन फ्रांसिस्काची देख घेवन आमी जेजूचे गोवाय जातलो वो दितलो मनीस पयलो आपल्याक जाणा जाता सोदता अणभवता आनी उपरांत परगोडटा तो गोवायकी उतरांनी आनी कोन्यांनी दिवंक तयार जाता एकाच जाग्यार आनी एकाच मनशाक ते दिना पूण सोरभोंवती वेगवेगळे सुवातेर आनी वेतांतूय ताचो पोरजोळ शिंपडावंक वावुरता हेंच बागेवंत फ्रांसीस शावेरान आपल्या जिवितांत केलें तर ताचे देखीन आमी जेजूचे नीज गोवाय जावंक ह्या मिसा बलिदानांत आमकां सगल्यांक बापाची कृपा मागुया
भाव भयणीनो, ही कल्पना आमच्या काळसा मनान धरून आनी किरीत भाशेन बायग्योन फ्रांसीस शावियर हाची विनवणी आमकां मागून हे परबेंत भावार्थान आनी भक्तीन वांटो घेवंक आमच्या काळसा मनांची तयारी करून सबार पावट घोडे कोरी आनी नीज कोवाय जावंक आमी चुकल्या वा आमचे मनीस असक्तायेक लागून जायते पावट घोडे आमी काला पडल्या. देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें मागुया. आनी सोगले काल्तिकायेन म्हणुया, हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता, मोलान चिंतून नडान चालून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेन सदांच सांगपाक मारे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सोगल्या विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावो. आमेन. संसाराचे पाप काढताय, आमची काकलूत कर. बापाच्या कुसऱ्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आज्ञा सांगाती, देव बापाची मोहीम जेजू क्रिस्ता. एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. प्रार्थुया. एक घडी बरोगीच रावन आमची चोणेकल्याची गरज बापा मुखार दवरुया. बापा, उदेंतीच्या लोकांक जेजूची ओळख दिवंक बायग्योन फ्रांसिस्काक तुवें धाडलोय आनी ताचे वरवीं देसान देसांच्या लोकांक तुजे पवित्र सभेन भितर घेतले. ह्याच आमच्या मोगाळ सोडवंडाराची ओळख आमच्या काळाच्या मनशांक दिवचे ताणेन आमची काळजां लासूं. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवत चलयता सासणाच्या सासणा.
इजाकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. 7 दिसां उपरांत सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. मनशाच्या पुता, हांवें तुका इस्रायलाच्या घोराण्याचो राखणदार नेमला. म्हजें उतर तूं आयकोताय तितले फावटी म्हज्या नांवान तांकां शिरकाय. तुजेर आतां मरण पावलांच अशें एका खोट्या मनशाक हांव सांगीन आनी तूं ताका शिरकायनाय जाशी खोटी चाल सोडून जिये म्हूण त्या खोट्या मनशाक तूं सांगिनाय जाशी जाल्यार तो आपल्या खोटेपणांत मरतलो. पूण ताच्या मरणाचो हांव तुका जबाबदार करतलो. पूण तूं एका खोट्या मनशाक शिरकायशी आनी तरी तो आपलें खोटेपण आनी खोटी वाट सोडिना जायत जाल्यार तो मरतलो. पूण तूं तुजो जीव वाचयतलोय. प्रमाणीक मनीस प्रमाणीकपण सोडून खोटेपण करीत आनी हांव ताची परिक्षा करीन तर तो मरतलो. तुवें ताका शिरकावंक ना म्हणटच ताच्या पातका पासत तो मरतलो आनी ताचें प्रमाणीक करण्याचो आनीक उगडास उरचो ना. पूण ताच्या मरणाचो हांव तुका जबाबदार करतलो. पूण पातक करिना जावंक तूं प्रमाणीक मनशाक शिरकायशी आनी तो पातक सोडून दीत जाल्यार तुजे शिडकावणेक लागून तो जिवो उरतलो आनी तुंय तुजो जीव वाचयतलोय. देवाचें उतरें. साबाब. सगल्या संवसारांत वचात, शिव वर्तमान परगट करात. सगळीं म्हणुया. सगल्या संवसाराक वचात, शिव वर्तमान परगट करात. सोमेस लोकांनो देवाक वाखाणात. सर्वय पोरजांनो लावेक नावाडात. जबाब. सगल्या संवसाराक वचात, शिव वर्तमान परगट करात. वोकल मोगाची ताची तीड कुशी दोयाळ आमचो देव सासनाक विस्वाशी. जबाब. सगल्या संवसाराक वचात, शिव वर्तमान परगट करात. बागीवोन पावलून कोरिंतकारान बरयलोले पयले चिटीवेले वाचप. बाबा भयणीनो, शुभ वर्तमान परगटचें काम म्हणल्यार म्हाका वडवीक न्हय. तो एक म्हाका कायदो. तें हांव परगट करिना जाल्यार म्हजें कोटा. म्हजें कुशें हें काम हांव करता जाल्यार म्हाका मजुरी मेळ्ळी. पूण म्हजे कुशे विणें हो कारबार म्हजे आदीं केला जाल्यार म्हजी मजुरी खंय आसा? शुभ वर्तमान म्हाका दिता तें होक सोडून हांव तें फुकट परगटां तातूंतच म्हजी मजुरी आसा. सगल्या मनशां सोरी हांव स्वाधीन जावनूय सगल्या जोडून घेवचे खातीर हांव सगल्यांचो गुलाम जाला. असोक्तांक जोडून घेवन असोक्तां बरोबर
हांवूय असोच जालो. थोड्यांक पूण कशेय भाशेन तारोन जोडून घेवन हांव सगल्यांक सोगोट जालो. शुभ वर्तमानांत म्हाका वांटो मेळूंक शुभ वर्तमाना खातीर हें सगलें हांव करतां. देवाचें उतर हें उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. वचात आनी सगळ्या देशांतल्या लोकांक शिकोयात आनी सदांकाळ संवसार सोरोपोरया हांव तुमच्या सांगाता आसा म्हणटा सोमी. Alleluia, 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 Alleluia. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मार्कू पोरमोणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Muima tuka somia. इकरा शिसांक दिसती पडून जेसून म्हळें, आख्या संवसाराक वचात आनी सगळे रोचणींक शुभ वर्तमान परगटात. जो सोत मानीत आनी पवित्र स्नान घेयत तो सोडवण सोडटलो, पूण जो सोत मानिना जायत तो कास्तीचें फर्मोण भोगतलो. आनी सोमयाचेसून तांचे कोडे उलोवन सोंपयतच वयर स्वर्गार ताका व्हेलो आनी थंय देवाच्या उसव्याक तो बसला. तांणी वचून सगळे कडेन शिव वर्तमान परगटलें. सोमी तांच्या सांगाता वावुरतालो आनी बरोबर जातल्या विस्मिता उदेशी तांचें उतर तिरायतालो. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. Wakani tuka Krista. मोच्या भावणीनो कांय म्हयने फाटीं द स्टोरी ऑफ अ रियल हिरो नीज विराची कोता ह्या माताळ्या काल एक घोडणी छापून आयली. शायद येदुताईर ह्या नांवांचो सकयल्या दर्ज्याचो 23 वर्सांचो एक पुलीस अधिकारी आसलो. पुलीस कॉन्स्टेबल. आनी एप्रिलाचे दुसरेर 2020 वर्सा तो सदांचे भाशेन आपली जबाबदारी पाळच्या मनान वावरा जाग्यार आसलो. आनी सुमार 1 वाजता ओताच्या कोडार एक दादलो आनी बायल रस्त्याचेर पयण करता ती ताचे नदरेक सळकली. ही ओस्तोरी आवयपणाच्या बेसार आसली. चलूंक मुश्कील जातालें, पूण हो तिचो घरकार तिका ही वाट चलूंक मसत करतालो. आनी जेन्ना शाळेंत ह्या पुलीस अधिकाऱ्यान ह्या मनशांक पळयली तो तांचे शी लागीं आयलो. तांचे लागीं तडीबो गजाल केली
तांच्या जिविताची परिस्थिती समजूंक प्रयत्न केलो. खरें म्हळ्यार ह्यो स्टोरी भुरग्याक जल्म दिवच्या मनान हॉस्पिटलांत गेल्ली, पूण तिची भलायकी तितली बरी नाशिल्ल्यान हॉस्पिटलाच्या वयसांनी तिका सिझरियन हें ऑपरेशन करूंक सुचयलें. आनी हें घडटलें जाल्यार तिका ओ पॉझिटिव्ह ह्या रक्ताची भोव गरज आसली. पूण जेन्ना तांच्यान ओ पॉझिटिव्ह हें रगत तयार करूंक तयार दवरूंक घडूंक ना, तेन्ना दोतोरांनी तिका हॉस्पिटलांत घेवची न्हयकारली. सुचुऱ्यांची कथा. शायदाक भितरले भितर कितें तरी भोगलें. आपणें जेवण आसलें तें हाडून ताणें तांकां दिलें आनी आपली ड्युटी सोंपतूच टॅक्सी करून तांकां हॉस्पिटलांत व्हेलीं. बऱ्या नशिबान ताच्याय रगताचो ग्रूप ओ पॉझिटिव्ह आसलो. आपणें रगत दिलें आनी अस्तोरेचें ऑपरेशन जायसर आनी भुरग्याक जल्म हाडिसर तो थंय रावलो. इतलेंच न्हय, ही ताची बरी करणी पळोवन ताच्या वडिलान ताका 1,000 दान दिलें. ही खबर उंचल्या अधिकाऱ्यांक कळटूच त्या अधिकाऱ्यान ताका 10,000 दान दिलें. पूण हे पयशे ह्या पुलीस अधिकाऱ्यान आपणाकूच दवरले नात. तांतले ओद्दे ह्या जोड्याक दिले, तांच्या भुरग्याचो परामोस करचे खातीर दिले. भाव भयणीनो, एक सादी करणी जायत, पूण हे करणेंतल्यान देवाच्या राज्याची मुल्यां ह्या पुलीस अधिकाऱ्यान ह्या काजारी जोड्याक दिली आनी समाजाचे नदरे मुखार बरेपणाचो तो गोवाय जालो. असलीं मनशां आमचे सरभोंवती आमकां जायतीं दिश्टी पडटात. जेजूचें जिवीत अदीक खोलायेन अनुभवून, जेजूक अदीक लागशिल्ल्यान बघून, जावं आपल्या उतरान जावं आपले करणेन जेजूक दुसऱ्यांक दितात, जेजूची गोवाय जातात. आज आमी व्हडा दोबाच्यान बायगोन फ्रांसीस शावेर हाची परब समरमतांव. आमचो आस्कारी तो. ताच्याय जिवितान जायतें संवसारी आसलें. ताच्याय जिवितान जायतीं व्हडलीं उंचलीं सपनां आसलीं. पूण पवित्र पुस्तकाच्या आदारान जेन्ना जेजूचो अनुभव ताका मेळटा, जेजूची ओळख ताका मेळटा, तो आपलें सगळें सोडून दिता, संवसारी आशेक पाट वळटा आनी जेजूक अदीक लागशिल्ल्यान बघून ताका दुसऱ्यांक दिवच्या मनान आमच्या गोंयांत पर्यंत तो पावता. आमच्यान म्हणूं येता तो खरो आनी नीज जेजूचो गोवाय. आनी ह्या फाटल्या 9 दिसांनी वेगवेगळ्या मोळार, वेगवेगळे परिस्थितीन, वेगवेगळ्या समयार कोण परी ताणें जेजूक गोवाय दिली ती आमी बेस बरें देवाच्या उतराच्या आदारान नियाळ्ळां. आयचीं वाचपां आमी कोण परी बायगोन फ्रांसीस शावेरा भाशेन गोवाय जावं येतात त्या विशीं आमकां जागयतात, आमकां स्फूर्ती दितात. आयच्या शिवर्तमानान जेजू आपल्या शिसांक म्हणटा, आख्या संवसाराक वचात आनी सगळे रोचणेक बरी खबर परगटात. म्हणजे आख्खे रोचणे मुखार गोवाय जायात. जें कितें तुमी म्हजें कडचें अणभवलां, जें कितें तुमी म्हजें कडचें चाखलां, जें कितें तुमी म्हजें कडचें आयकलां तें दुसऱ्यांक सांगात, दुसऱ्यांक शिकयात आनी हे भाशेन राजाचे खरे वांगडी जावंक तांकां बरो मार्ग दाखयात. आयचें दुसरें वाचप
बायग्योन पावलूची गोवायकी आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. आनी सुरवेकूच बायग्योन पावलू अशें म्हणटा, शिव वर्तमान ओ बरी खबर हांव परगटिना जाल्यार म्हजें कोटा. शिव वर्तमान हांव परगटिना जाल्यार म्हजें कोटा, कित्याक तें म्हजें काम. आनी हेच्या पयल्या वाचपान एजिकेल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेल्या आमी आमची जबाबदारी दुसऱ्या सवें कितें जावची, कोण परी आमी दुसऱ्या मुखार गोवायकेचें जिवीत जिवचें तें आमकां इस्कुटावन सांगलां. जेन्ना कोणूय आमचो भाव आमची भयण चुकता, आमचो कायदो ही चूक तांच्या तोंडार सांगूंक, आमची जबाबदारी तांकां बरो मार्ग दाखोवंक, नीट मार्गार हाडूंक. नाजाल्यार सर्वेस्पर देव म्हणटा, हांव ताच्या वायटाचो, हांव ताच्या मरणाचो तुका गुन्यांवकार करतलो. भाव भयणीनो, आमी हे मारेकार परिस्थितीच्या काळान आसां, पूण हे परिस्थिती मुखार जायती बरी गोवायकी दिल्ली आमी पळयता. आमचेच फिरगोशींत आमी कितलीं पावलां मारल्यांत. बरें आमी परगटलां, जावं शेतां भाटांचो विकास करून आमी बरो संदेश दुसऱ्यांक दिला. चूय वायट आसा, अदीक करून आमचे गोंयचेर ही वायट परिस्थिती येता. फुडले पिळगेक जायतें वायट भोगचें पडटा. असले परिस्थितीन आमी आमच्या गोवळ्याच्या फुडारीपणाखाल जायतीं पावलां मारल्यांत, जायती जागृताय दुसऱ्यांक आमी दिल्या. आनी हें आमच्या गांवांतूच न्हय, जें कितें जेजून आयच्या शिवर्तमानान आपल्या शिसांक सांगलां तें आमी आमच्या जिवितान पाळलां. आमच्या गांवांतूच न्हय, अदीक करून आमची तरणाटीं आज जायत्या जाग्यांचेर वचून ही जागृताय दीत आसात, ह्या वायटाचेर निशेध मारीत आसात. आनी एके भाशेन ह्या आमच्या आख्ख्या गोंयच्या वाठाराक बरे खोबरेचे गोवाय जातात. म्हज्या भाव भयणीनो, आज बायग्योन फ्रांसीस शावेराचे देखीन आमी जेजूचे गोवाय हो विशय नियाळटना आमच्या जिवितान आमी कितें व्हरचें काय. पयले सुवातेर आमी जेजूक गोवाय दितले जाल्यार, जेजूचे गोवाय जातले जाल्यार आमी पयलो जेजूक अनुभवूंक ओळखूंक जाय. जेजून आपल्या शिसांक विंचून काडून सट करून आख्ख्या संवसारान धाडूंक नात. मार्कूचें शिवर्तमान आमकां सांगता ते भाशेन ताणें तांकां आपणा बरीं दवरले, तांची आकारणी केली, अदीक लागशिल्ल्यान आपलो अनुभव तांकां दिलो आनी आपली ओळख तांकां दितोच, तांकां तयार करतोच ताणें तांकां पाठयले. आमी जेजूचे गोवाय जातले जाल्यार पयले सुवातेर आमी जेजूक अदीक लागशिल्ल्यान भोगूंक जाय, अदीक लागशिल्ल्यान अनुभवूंक जाय. आनी हें करूंक पवित्र सभा आमकां जायते सादे सुदे उपाय दिता. आमच्यान म्हणूं येता आमचें खासगी मागणें, आमचें कुटुंबीक मागणें, आमचें समुदायीक मागणें आमकां एक उपाय जेजूक अदीक लागशिल्ल्यान भोगूंक अनुभवूंक. ह्याच जिन्सान एक भाग्यवंत मनीस अशें म्हणो, प्रेयर इज नॉट जस्ट आस्किंग फेवर्स, प्रेयर इज ग्रोईंग इन रिलेशनशीप विथ गॉड, इन रिलेशनशीप विथ क्रायस्ट. मागणें म्हळ्यार सायबा हें दी तें दी तें दी इतलेंच न्हय. मागणें म्हळ्यार देवाच्या व क्रिस्ताच्या अनुभवान वाडप. दुसरो उपाय आमकां आसा तो म्हळ्यार देवाचें उतर. आनी असोच एक भाग्यवंत मनीस देवाच्या उतरा विशीं अशें म्हणो, द बायबल स्पीक्स टू अस अबाउट द प्रेझन्स ऑफ क्रायस्ट. आनी भाग्यवंत जेरोम, जाका आमी पवित्र पुस्तकाचो बापूय म्हणटा, तो अशी शिकवण आमकां दिता, इग्नरन्स ऑफ स्क्रिप्चर्स इज
इग्नरन्स ऑफ क्रायस्ट. म्हणजे ज्या मनशाक देवाच्या उतराची ओळख ना त्या मनशाक क्रिस्ताची ओळख ना. आनी क्रिस्ताची ओळख तर म्हाका ना, म्हज्यान क्रिस्ताची गोवायकी दुसऱ्यांक दिवंक जायना. आनी तिसरो उपाय आमकां म्हळ्यार मिसाची भेट. घोडे हे परिस्थितीक लागून आमकां आदले भाशेन तितलें सोंपें पडना. तरी पूण जितले फावट जावं सोशियल मिडिया वरवीं आमी ह्या मिसांत वांटो कसो घेता आमी जेजूच्या अनुभवान वाडटा. तर पयलें पावल मारुया. जाता ते उपाय आमी वापरून जेजूक लागशिल्ल्यान बगूंक वावरुया. दुसरे सुवातेर एक फावट आमी जेजूक अनुभवलो म्हणटूच आयचें शिवर्तमान आनी आयचो देवाच्या उतराक आमी दिल्लो जबाब आमकां सांगता ते भाशेन आमी सगळे परिस्थितीन जेजूचे गोवाय जावंक गरज. घोडे आमी आख्खो संवसार भोवंक पावचे ना, पूण आमच्यान म्हणूं येता आमचो संवसार आमचें कुटूंब, आमचो संवसार आमची फिरगोज, आमचो संवसार हो आमचो गोंयचो वाठार. आमकां काय बरें गायनाच्या जेल्याचेर हें गीत मेळटा. जुंय हांव आसां, जुंय हांव भोंवतां, तुंय तुजो धर्म परगटणार, तुंय तुजो गोवाय कोर म्हाका. कसलेय परिस्थितीन जावं, कसल्याय मनशांक जावं, तो मनीस म्हजो रोगताचो जावं वो रोगताचो न्हय जावं, तो मनीस म्हज्या धर्माचो जावं म्हज्या धर्माचो न्हय जावं, ह्या सगळ्या मनशांक हांवें जेजूची गोवाय दिवंक भोव म्हत्वाचें. आनी हें आमचें क्रिस्ती भावार्थ्यांचें मुख्य काम, मुख्य जबाबदारी. तिसरे सुवातेर गोवाय दितलो मनीस कितें करता काय? आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमकां उगडास केला. बरी खबर हांव परगटिना जाल्यार म्हजें कोटा. गोवाय दितलो मनीस बरी खबर परगट्टा. आनी बरी खबर उतरानूच न्हय, बरी खबर एक सेर्मांव सांगूनूच न्हय, बरी खबर दुसऱ्यांक एक बरी बुद्द दिवनूच न्हय, बरी खबर अदीक करून आमच्या कोरन्या वरवीं आमी परगट्यो येता. आसिजेचो बाग्योंत फ्रांसीस अशें म्हणो, प्रीच ऑलवेज, इफ नेसेसरी यूज वर्ड्स. सदांच परगटणी कर, सदांच गोवाय जा, गरजूच जाल्यार उतरां पापूड. आमच्या जिविताची चाल दुसऱ्यांक जाय तें शिकयता. आमच्या जिविताची वागणूक दुसऱ्यांक जाय ती स्फूर्ती दिता. आनी जेन्ना आमच्या जिवितान आमी बऱ्यो करण्यो कोत्ता, तोंड पळयना, आमकां मान मेळटलो ना मेळटलो हें पळयना, पूण बरें वंपीत रावता, बरें करीत रावता, तेन्ना आमी बाग्योंत पावलो भाशेन बरे खबरेची परगटणारां जाता. बाग्योंत फ्रांसीस शेवेरा भाशेन आमी बरे खबरेचे गोवाय जाता. आनी निमणे सुवातेर आमी बाग्योंत फ्रांसीस शेवेराचे देखीन गोवाय जातले जाल्यार आयच्या पयल्या वाचपाचोय संदेश आमच्या काळजान सांबाळूंक गरजेचो. तो म्हळ्यार दुसऱ्यांक शिटकावंक. जायते फावट दुसरो चुकता तेन्ना दुसऱ्यांक शिटकावंक आमकां घडये आगोड जाता. हो घडये आमी जायते फावट चिंतता तें हांवें कित्याक सांगचें, तें सांगल्यार घडये हो मनीस म्हजो दुस्मान जायत, ह्या मनशाक घडये वायट दिसत. आमकां पवित्र पुस्तकान प्रवादी मेळटात आनी प्रवादीचें काम दुपेट आसलें. एके वाटेन बरें परगटूंक जाय आसलें आनी दुसरे वाटेन वायटाचेर बोडी मारूंक जाय आसली, वायटाचेर निशेध मारूंक जाय आसलो. तेन्नाच तांचें प्रवादीक कार्य संपूर्णायेक पावतालें. आमकां हें पवित्र स्नाना वरवीं ह्या प्रवादीक कार्यांत वांटो दिला. एके वाटेन बरें परगटूंक आनी दुसरे वाटेन वायटाचेर निशेध मारूंक. अदीक करून भाव भयणीनो, आमी जाणाव ह्या फाटल्या दिसांनी आमच्या गोंयांत कितल्यो येवजण्यो, अदीक करून आमच्या पर्यावरणाची दुस्पोट करपाच्यो येवजण्यो,
अदीक करून आमचे फुडले पिळगेचेर नोश्ट हाडपाच्यो येवजण्यो आनी असल्या मारेकार येवजण्या मुखार आमी दिरान उबीं रावल्यांत. अदीक नेटान हें झूज आमच्या गोवळ्यांच्या फुडारीपणाखाल आमी फुडें व्हरचें. आमचें माणकुलें गोंय आमी राखचें. जो मनीस चुकता ताका आमी तोंडार सांगचें. आनी न्हूच ह्या आमच्या गोंयच्या मळार पूण आमच्या कुटुंबीक मळार, आमच्या समुदायीक मळार, आमचे फिरगोस मळार आमी सगळीं घडी असोक्तायेक लागून चुकता. आनी जेन्ना आमी आमच्या भावाक, आमचे भयणीक, जेन्ना आमी आमचेर अधिकार चलयतल्यांक शिटकायनाव, देव ह्या वायटाचो आमकां गुन्यांवकार करतलो. ही आयच्या पयल्या वाचपाची आमकां शिकवण. आज व्हडा दोबाशान आनी भक्तीन ही आमची परब संभ्रमतना आमकां जेजूचें गोवाय जावचें मिसांव पवित्र स्नानान वरवीं मेळ्ळां त्या पासत आमी संतोशिया. जेजूक आमी दिसा दिसपोटी वेगवेगळ्या उपायां वरवीं अनुभवूंक वावरया. ही गोवायकी न्हूच आमच्या कुटुंबाच्या वांगड्यांक, पूण जूंय आमी आसां, जूंय आमी भोंवतां, जूंय आमी वावुरतां, ज्या मनशांक आमी भेट्टां तांकां दिवंक पावल मारुया. एके वाटेन बरें परगटुया आनी दुसरे वाटेन वायटाचेर निशेध मारूंक देवाचो आदार आमकां मागुया. भाग्योंत फ्रांसीस शावेर आमचे वासत विनंती करूं, आमच्या कुटुंबांक, आमचे फिरगोचेक राखूं आनी सांबाळूं आनी ताचेच विनवणेन ही पिडा आमच्या जिवितांतली पयस उरूं. आमेन. उबीं रावया. सान फ्रांसीस शावेरान आमचो गोंयकारांचो भावार्थ अदीक तिरायलो वाडयलो. होच भावार्थ त्या वेळार सभे माजार आमी उच्चारुया. सत मानता देवा, सोर पदवीदार बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्या सुपुता आमच्या सुमया. तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी सांबाळलो, आंकवार मरितान जल्मलो, पोंस प्रादकाल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवीदार देव बापाच्या उसव्याक बसला, तुयें तां जिवेन मेल्ल्यांची सत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, ह्याच पावरतान आमच्यो आनी समेस्तांच्यो गरजो बापा मुखार दवरुया. पवित्र आमची सभा उचित देवा मंदिर, देवा रोगतान केल्ली एकूच मोगा फामील. पवित्र सभेच्या वडिलांनी भाग्योंत फ्रांसीस शेवेरा भाशेन जेजूच्या नीज गवाय जावन आपले परचेक नमुणे जाल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. सगल्यांक एकूच जिवीत, सगल्यांक एकूच बापूय, सगलीं देवा भुरगीं असली आमची फामील. सरकारी फुडाऱ्यांनी मनशाच्यो गरजो वळखून ल्हाना दुर्बळांक नीत आनी तांचे हक तांकां दिवंक आनी अदीक करून सृश्टी सांबाळूंक पावलां मारूंक देवा लागीं मागुया.
सांब फ्रांसीस शेवेरा वडा कुंवरा रात दीस आमच्या मोगान लासतल्या बेसांव घाल सायबा शरार गोंयच्या सांबाळून आमकां गोपान तुज्या कोविड-19 पेस्त पिडेक लागून मनीसकूळ बारीं दुखवलां आनी भियेलां असल्या वेळार बागोवन फ्रांसीस शेवेराचे मजतीन देवान आमकां राखूंक आनी दुसऱ्याची सेवा चाकरी करूंक बळ दिवंक देवा लागीं मागुया. दोयाल बापा आमचे मागणे आयकून घे बापा. बेपरवा करून संवसाराची देवाची तुवें केली चाकरी आमी समेस्त मागता मजत तुजी करताय म्हूण मिलाग्रीर वय मिलाग्री. हे समाजांत नवे वातावरणांत आमी सगोट जियेतना एकामेकाचें वर्तेपण सांबाळून आमच्यो जबाबदारी पाळून आनी दुसऱ्यांचें खाशेलेपण राखून जेजूचे गवाय आमी ह्या समाजांत जावंक देवा लागीं मागुया. दोयाल बापा आमचे मागणे आयकून घे बापा. आनी कसली गरज आमच्या काळसा मनांत आसा बापा आमकां दवरुया. भोव दयाळ बापा ह्या आमच्या मागण्यांक दोयीन कान दी. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. भाव भयणीनो हे मोशान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस परवान मागुया. देवा सोर मनशांच्या तारुका आमा मनशां बसत कुर्सार मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचें बलिदान आमी तुका समर्पितांव. कुर्सा वरवीं मेळटल्या नव्या जिविताक पयशिल्ल्या लोकांक जल्म हाडूंक बागोवन फ्रांसिस्कान माप मेजप नासतना आपलो जीव करचिलो. लागशिल्ल्या आनी पयशिल्ल्या आमच्या भाव भयणी बरोबर तुजेशी आमी पावच्याक उतरान तशें जिणेचे चालीन शिव वर्तमानाक साक्षी दिवंक उदार काळसाची आमकां कोर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवीं आमेन.
सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं आमची काळसा उबारूया सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिन वासूया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी सासणांच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो फ्रांसिस्क तुज्या भोगताच्या मनाक ही परब समरभूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फाव करताय ताचें पुण्यावून जिवीत आमकां धीर दिता ताची शिकोवण आमचें गिन्यान उसवाडायता ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय देखून देवदूतां आनी भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता बापा करोस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोस्ट मरोन सुसुंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची हीच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी करोडाचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गोड परगटुया सुम्याची सु आमी हो उडो खाता आनी एकाची पियेता कितलेच फावटी तूं वैभवान येसू आमी तुजे मरण परगटता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडन रगत शेवतल्या मास समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा के प्रित्मेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर
आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोंवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणांचो बरो वासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. करीत भाशेन आमचे गांवची जी व्हरून गेल्यांत तांचो गुडास करुया. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोडी तुमकां मोळ पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. आंकवार मारे देवाची माये संगाती, तिच्या पती बागियोन जुसे, बागियोन धर्मदुतां, बागियोन फ्रांसीस शावियर, बागियोन जुसेवास आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा, सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमकां सर्व वायटांतली, सर्व पिडेंतली निवार म्हूण मागून आनी तशेंच जेजूचे आमी नीज गोवाय जावंक आमकां कृपा सोडून घेवन जेजून शिकयल्ले मागणे बापाक उबारुया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळमेळ पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली, सर्व पिडेंतली आमकां निवार. दया करून आमच्या जिवितांत, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या गोंयांत खरी सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सो शेतान राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. आपणाक अदीक लागशिल्ल्यान अनुभवंक आनी आपले नीज गोवाय जावंक आमकां गोठाय बोळ दितलो जेजू. ताच्या जेवणान वांटो घेतात ती आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. आत्मीक कुमन्यावा खातीर मागणें. मोगाळाचे येसू, मोगालाचे येसू, तुंबो पवित्र संस्कारान तुंबो पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. हांव सोत मानतां.
सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता ही घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खी तुका एकवटता तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका आमेन. Bye.
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, बागयोंत फ्रांसिस्काच्या काळसान पेटलोलो जेजूच्या आनी मनशाच्या मोगाचो उत्सव आमी घेतिल्ल्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्याय काळसांनी पेटय. ताचे असले उर्बेवून धर्म परगटणार आनी वीर भक्त आमचे मदें उपचय आनी आमी सगळीं अदीक व्हडा उदारपणान आमच्या आपोवण्यांक सोबता तशें आमचें जिवीत मांडून विस्वासी वावराड्याक तुवें बासायलाय तें इनाम सोडूंक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. भाव भयणीनो, आयज खुशालकायेचो दीस आनी ह्या खुशालकायेच्या दिसाक पयले पावटी हें आयज आमचें फेस्त, आमची परब कोवीड फेस्त. आनी कोवीड फेस्त म्हणटच आयज आमचो लोक हांगासर सगलो इगर्जे लागीं ना. आमकां सगल्यांक आयज हांगासर आसपाक जाय आसलें, पूण चडशीं जाणां आयज आमी आमच्या घरांत आसा. तर तुमकां सगल्यांक आयज आमच्या फिरगोजीच्या पात्रोणाच्या परबेच्या दिसाक आमी बरें हांव येता. हॅपी फिस्ट. सगल्यांक तुमकां फेस्ताची उनउनीत परबी. हॅपी फिस्ट. आमची परबी तुमकां आमच्या पातकुराच्या नांवान आमचो फादर पिटर, तशेंच आयज आमचो मुखेल यादनीक फादर सिमियांव जो आमचे बराबर आसा, ताच्याय नांवान तुमकां सगल्यांक आमी परबी पाठयता. आमचे पालोटी फादर्स आयज ह्या पॅन्डेमीक सिट्युएशनाक लागून आयज तेय बीन हांगासर नात, नाजाल्यार तेय सगळे हांगासर आसले. तशेंच आमचे क्रिश्चन ब्रदर्स तांच्याय नांवान, आमच्यो सिस्टरी आसात, आमच्यो कार्मेल सिस्टर्स, तांच्याय नांवान तुमकां सगल्यांक आमी परबी पाठयता. आमचे PPCचे वांगडी आनी फाब्रिकाचे वांगडी करीत भाशेन आपली परबी तुमकां सगल्यांक पाठयतात. आनीक सगल्यांचेर आमच्या जण एकल्याच्या घोराब्याचेर हो भरपूर आशिर्वाद पडूंक आयज आमचे हे आवंडे आमी सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन बापाक उबारता. आमचे दिनवास बरे भाशेन ही सगळी तयारी आख्या नोवेनाची, तशेंच आयच्या हे परबेची तयारी बरे भाशेन केल्या आमच्या फिरगोज गवळीक सभेच्या वांगड्यांनी. तांकां आमी शाबासकी दिता आनीक देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक की आख्खी मांडावळ बो करून हे आतां पॅन्डेमीक सिट्युएशनान सांबाळपाक, सगळे SOPs सांबाळपाक जाय ते वयर सकयल जालां आनी तातूंत सगळें बरे भाशेन तांणी सांबाळलां. देखून तांकां आमी दिनवासता आनी शाबासकी दिता. आमचो साकिस्तांव फ्रांसीस, ताकाय आमच्या पात्रोणाचें नांव आसा. सगलो भार घेवन ह्या नोवेनाच्या दिसांनी, तशेंच आतां आनी फुडल्याय दिसांनी जायती दास्तीक घेवन जो वावर करता, ताकाय आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमची ट्रान्समिशन टीम आसा ह्या नोवेनाच्या दिसांनी, तशेंच ह्या आदल्या तशेंच आतां उरलेल्या दिसांनी बरे भाशेन ही मिसाची भेट सगल्यांक पावपाक ते भार घेतात तांच्याय वावराचेर. तशेंच गितां गावून मिसाचे भेटेन सगल्यांक वांटो घेवंक मजत करतात. ताचेर आमी देवाचो आशिर्वाद मागता आनी तांकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच ह्या दिसांनी कॉयर सांबाळपाक, वाचपां करपाक आनी हेर मांडावळ करपाक, आल्ताराची तयारी आनी हेर सगळी मांडावळ करूंक जितल्याय जाणांनी भार घेतला आमी तुमची तोखणाय करता आनी ही तुमची सेवा आमी मानून घेता. देव बरें करूं तुमकां. आनी आमचो पात्रोण बागेवन फ्रांसीस शावेर तुमचेर सगल्यांचेर आनी तुमच्या वावराचेर आशिर्वाद घालूं म्हूण मागता. आयज आमचें फेस्त आनी फेस्ताचो तियात्र आयज आसचो ना, पण ह्या तियात्राचे बदलेक आयज आमी खरीच भाशेन आनीक इल्लोसो वेळ मागण्यांक सारपाचें येवजिलां. बो करून जेन्ना आमचें आख्खें गोंय ह्या दिसांनी एके भाशेन रस्त्यार आसा, मागपाक आमच्या सरकारा लागीं हे नाका जाल्ले जे प्रकल्प आसा ते फाटीं घे, उलोवया बराबर, बरे भाशेन पळोवया दुसरे ऑल्टरनेटिव्स आहा ते पळोवपाक. जें कितें ओग्यापणान मुखार धुकळलेलें आसा त्या पॅन्डेमिकान तें फाटीं घे, मातसो राव. आमची तरणाटीं आयज मागतात. तर ह्याच बाबतीन आयज 6 ते 7 वाजता पवित्र संस्कारा मुखार आमची भजवण आनी मागणें जातलें. आमचो पात्रोण बागेवन फ्रांसीस शावेर, आमी म्हणटा गोंयचो साहेब, आमकां राखता, सांबाळटा, आमचें गोंय सांबाळटा. तर एके भाशेन आमचें आख्खें गोंय
आनी ही परिस्थिती जी आयज आमची आसा ती आख्खी परिस्थिती बागेवन फ्रांसीस शावेराचे मजतीन आमी भोव पवित्र संस्कारा मुखार दवरतले हे लायव्ह स्ट्रीम जातलें सगल्यांनी जाता ते भाशेन तातूंत वांटो घेवचो आनी आमचे मागणे खेरीत भाशेन देवाक उबारुया आनी आयज आमकां सगल्यांक घडये हांगासर येवंक मेळूंक ना आतां निमणो आशिर्वाद जातलो आनी हीच इमाज बागेवन फ्रांसीस शावेराची ज्या वरवीं आयज आमकां आशिर्वाद दितलो मुखेल यादनीक हीच इमाज आमी सांजेर 7 वाजता सुरू जावन म्हणजे एडोरेशन सोंपल्या उपरांत आमी इगर्जेंतान भायर काडटले आनी आख्ख्या गांवांत एके भाशेन व्हरतले कांयच पुरसांवां नात कांय ना फकत एकूच गाडी वेतली आनीक आख्ख्या गांवांत आमी बागेवन फ्रांसीस शावेराची ही इमाज भोंवडायतले 7 वाजता आमी इगर्जेंतावन भायर सरतले म्हणटच आमच्या गांवचेर एके भाशेन आशिर्वाद मागुया आमची बागेवन फ्रांसीस शावेराची परब आयज जाता पूण आमची समोरमणी सोंपूंक ना 8 तारखेर आमची इमॅक्युलाद कॉन्सेसांव सायबिणीची परब ताची तयारी फाल्यांतावन सुरू जाता जशीं ह्या दिसांनी जाल्यार तेच भाशेन मिसां जातली सकाळीं 6:45 वाजता आमचो तेर्स सुरू जातलो त्या उपरांत मीस आनी नोवेना इमॅक्युलाद कॉन्सेसांव सायबिणीची फाल्यांच्या दिसाक माडयेचेर आशिर्वाद सकाळच्या मिसार जातलो तशेंच सांजेर मीस 5:30 वाजता तेर्स आनी त्या उपरांत मीस त्रिदूम आमी करतले 3 दिसांचो आनी 8 तारखेर परब 8 तारखेर परबेक जशें आयज केलां तशेंच एकूच मीस जातलें आमी सगळीं बाराबर ह्या मिसाचे भेटेन भाग घेतले जी कोण नेमलेलीं आसात ती इगर्जेन येवन मिसाचे भेटेन वांटो घेतली सगल्यांच्या नांवान आनी आमी सगळीं आख्खी फिरगोज एक बाराबर ह्या मिसाचे भेटेन आमच्या घरांत हावन तातूंत भाग घेतली म्हणटच सगळीं आमी बरे भाशेन ह्या समोरमणेन वांटो घेवया आनीक एक फावटी तुमची सगल्यांची तोखणाय करता बरे भाशेन तुमी सहकार दिला आनीक तुमच्यान जाता ते भाशेन हातूंत भाग घेतला जाता ते भाशेन तुमी मिसळ जाल्यात हे आमी हाची तुमची तोखणाय करता आनीक एक फावटी सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं तशेंच बागेवन फ्रांसीस शावेराचे मजतीन तुमचेर तुमच्या घोराब्यांचेर तुमच्या वावराचेर आनी तुमच्या मांडण्याचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूं भाव भयणीनो आशिर्वाद घेवचे आदीं म्हाकाय एक उतर उलोवनशें दिसलें खेरीत भाशेन तुमच्या पादविकारा फादर बॉलमॅक्स पादकूर फादर पिटर आनी तुमकां फिरगोसकारांक आमी खेरीत शाबासकी दिवंक सोदता जशें प्रवचनांत उल्लेख केला आमचें जिवीत अदीक करून हे फिरगोजेचें जिवीत जायतें हे फाटल्या म्हयन्यांनी घोवायकेचें जालां आमी दिसा दिसपटी पवित्र संस्कारा मुखार मागणें केलां आमी आमच्या शेतां भाटांचो आमच्या पादविकाराच्या फुडारीपणाखाल विकास केला आनी अदीक करून जसो आमकां उगडास केला ही जीं प्रकल्पां आमच्या गोंयांत आयल्यांत घोडे आमच्या गोंयच्या फायद्याक न्हय आमचे फुडले पिळगेच्या बरेपणाक न्हय असल्या आड आमी निशेध मारला आनी एजेकेल प्रवेद्याची शिकवण आमी आमच्या जिवितांत वेव्हारांत घाल्या हो बरो वावर जो हे फिरगोचेन सुरू जाला चलता तो अदीक नेटान फुडें व्हरचो आनी आमकां बागेवन फ्रांसिस्कान जायती मजत देवा कडची मागून धाडची तुमकां सगळ्यांक अदीक करून तुमच्या कुटुंबांक देवाचो पोट आशिर्वाद आवडेता हो आशिर्वाद घेवंक आमी उबी रावया सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आशिर्वाद घेवंक तुमच्यो तकल्यो बागुयात बागेवन फ्रांसीस शावेराचे विनवणेन सर पदवेदार देव तुमकां सर वायटांतली निवारूं आनी तुमचें जिवीत सगळ्या बऱ्या देण्यांनी भरूं आमेन बागेवन फ्रांसिस्काचे देखीन सरोनांत असलो आनंद तुमकां फावो जावच्याक तुमची काळसां देव आपल्या उतराक आयती करूं आमेन बागेवन फ्रांसीस शावेराचे स्फूर्तेन
कितें बरें आनी सारकें तें समजून आमच्या बापाचे कुशे प्रमाणे चलूंक तुमकां फावो जावं. आमेन. आनी सर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सवें सदां आसूं. आमेन. भाग्योन फ्रांसिस्काचे देखीन जेजूचे खरें आनी नीज गोवाय जावंक वचून यात. ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. विनोद कर आमचे वाचून भाग्योन फ्रांसीस शावेर. क्रिस्तान बासला ते आमकां फावो जावच्या. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, तूं भावार्थ्यांचो उसवाड आनी ओतम्यांचो गवळी तुज्या शेळ्यांक उतरान चरोवंक आनीक देखीन चलोवंक भाग्योन फ्रांसिस्काक तुवें पवित्र सभेक दिलोय. ताचे विनवणेन ताणें उतरान शिकयलोलो तो भावार्थ सांबाळूंक आनी देखीन दाखयली ती सर्गीची वाट धरूंक आमकां फावो कर. आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी रासो चलयता सासनांच्या सासनां. देवाचो आदार आसूं सदांच आमचे थंय. ह्या वेळार भाग्योन फ्रांसीस शावेराचे विनवणेन हो देवाचो केरीत आशिर्वाद आमचेर सण एकल्याचेर, आमच्या कुटुंबांचेर, आमच्या फिरगोजेचेर आनी जीं फिरगोजे भायर आसात तांचेरूय भावार्थान आमी मागुया. San Francis Xaviera, ora pura, radi sam čas Boga, rasteria, besanga sajba, desargoića. Besanga sajba, desargoića.
तुमकां सगळ्यांक वुल्फाच्या नांवान गोंयच्या साहेबाची फेस्ताची तुमकां उर्मित परबी आनी मागता गोंयच्या साहेबान तुमकां सदांच सांबाळून दवरूंक आमच्या गोंयकारांक आपल्या गोपान सांबाळून दवरूंक मागता तशेंच आतां नादिया 2 उतरां सांगतलें तुमकां. Wishing you all a very happy feast of Saint Francis Xavier, especially all the Goans, a very happy feast, all the Goans around the globe. I hope you all enjoy these 4 songs dedicated to Saint Francis Xavier. तर तुम्ही ही आमची धाकटुलीशी 4 गितां आयकोची म्हण तुमचे लागीं मागता. थँक्यू. Con Gesù ci ha basi
सोगल्यांनी सांडलेल्याचो तूं राखणो जेजूच्या शेळ्याचो सोगल्यांचो तूं आयज बरो वासो गोंयच्या सायबा तूं आमच्या जिविताचो खूण मोहिमेंत तूं बोल्लोलो कोंता मिलाग्रीचो शिवूर बरें तूं एक जिवोसांत आसा तुका पावून आजून थोडे गोंयकार सायबा नको तुजो वालोर सायबा तूं जावन आसा गोंयकारांचो सांगार गोंयांत आसा कूड तुजी रोमा शारान उजवो हा तूं जावन आसा आमची उजवाडाची वाट गोंयचो मोग म्हूण गोंयां आयलोय पासार करून सोमदीर गोंयचो पात्रो गोंयचो साय गोंयचो राखणो गोंयचो साय आलशिरो गोंयचो साय भावार्थान मागकेल्या साणीना गोंयचो साय
Hi, this is Riza Fernandez from Vasco, a participant of the first of its kind Parconi contest organized by the Chikali Bio Crusaders, Kitite Sang. I got to know about this contest from one of the WhatsApp groups, and the concept really excited me. It's been a roller coaster ride, almost like a treasure hunt, trying to scout for the answers. I tried approaching my relatives, friends, libraries, and various other associations, trying to find the answers. A lot of them were my guesses too. These riddles are highly addictive and keep you up all night wondering what the answers could be. This is a very unique and innovative initiative taken up by the Chikali Bio Crusaders to promote the heritage of Goa. I hope to see you all conducting more such events in the near future. Dev Bore Kuru. जेन्ना हांवें पारकोनी व्हॉट्सॅपाचेर पळयली तेन्ना म्हज्या मांयचो म्हाका उगडास आयलो. ती म्हाका पारकोणी घालताली आनी हांव ती आयकून सॉल्व करपाक ट्राय करताली. थोडी सोंपी आसली आनी थोडी सॉल्व जाताली आनी थोडी कोटींग आसा ती मुकोडेन जायनासली. ती मुकोडेन सॉल्व जाता ती हांव खुशाल जाताली. तेन्ना ही पारकोणी व्हॉट्सॅपाचेर येवपाक लागली. हांवें चिंतलें मुकोडेन जाता ती सॉल्व करपाक ट्राय करतली, पूण थोडीच हांवें सॉल्व केली आनी थोडीच मुकोडेन जायना ती हांवें सोडून दिली. जी हांवें सॉल्व केली ती करेक्ट जातोच म्हाका खूब खुशालकाय भोगली आनी डिफिकल्ट तिवूय बी हांवें करपाक जायती ट्राय केली. हें सॉल्व करपाक म्हाका जायती उमेद आयली आनी बरो टायम पास जालो आनी अशेंच आमची परंपरा चालू उरची अशें म्हूण हांव आस बाळगितां. Hi friends, my name is Reena Fernandez. I'm from Betalbati. In Goa, Parkoni, a traditional way of saying by our elders. I follow your page for Sunday Mass and Father Bolbeck's announce about the competition. I was eagerly waiting to participate in it as I knew most of them because of my father-in-law. Nowadays, children don't even know what's the meaning of Parkonis. A very good step taken by Chikali Bio Crusaders. Looking forward for this competition in the coming years. Hoping a great success. God bless. Have a nice day. Thank you. Good day to you, my fellow Goans. My name is Ashley Afonso and I am one of the participants of the riddle competition Parkone Kitte Sang, organized by Bio Crusaders of Chikali. I came to know about this competition when Cyril sent me one of the first intriguing video of the Parkone, which got me curious. It was mostly fun, though sometimes frustrating, trying to get the right answers. It also helped me learn so many different words in our Maibas Konkani. My special thanks to Cyril Fernandez and Valerie Afonso for patiently replying to the queries of all the participants. I am a musician by profession and every artist draws inspiration from nature. I must say that Chikali Bio Crusaders are doing a commendable job by spreading awareness with the different activities they do to preserve the very essence of our nature. It is indeed a great service to our society and my best wishes to all the members, young and old alike, who are set to make this positive change. Thank you and Viva Goa. Mog Aso.
ल्हानशा सुवाळ्याक तुमकां आमचो माये मोगाचो येवकार. आमचो खेरीत येवकार आयज आमचे मदें आमचो मुखेल सोयरो आयज आमचे परबीच्या फेस्ताक मिसाची भेट भेटून आमकां देवाचें उतर बरे भशेन परगटलां. तेच बरोबर ह्या आमच्या सुवाळ्यान आयज जे कोण जैतिवंत जाल्यात तांकां इनामां वांटूंक आयज आमचे मदें आसा. फादर सिमियांव फेर्नांडीस मागता ताचे लागीं मुखार येवंक. आयज आमचे मदें आमची आई आसा जयश्री, आनी तिणें आपल्या बागेंतलीं फुलां काडून फादर तुका हाडल्या. हे आमी पसऱ्या वेली हाडूंक ना. तुका आमचे मदें येवकार दिवंक ती ही फुलां भेटयतली. आमच्या मुखेल सोयऱ्याक आमचे मदें येवकार दिता आसतना तुमकांय सगल्यांक माई मोगाचो येवकार. आयचें हें कॉम्पिटिशन ह्या लेवलाचेर पावोवपाक खेरीत भाशेन आमकां आमचे भाव मुखार सरले ते CK वार्की हाच्या नांवान, तो तांचो बापूय, ताचो पूत जॉर्ज वार्की हांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. तो सद्याक हिंगा पावूंक ना, पूण ताचो भाव फ्रांसीस वार्की ऑल द वे फ्रॉम केरला कालच्या दिसाक आयज मुद्दम हांगा आयला फकत ह्या सुवाळ्याक लागून. ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी खेरीत येवकार आयज आमचे मदें दिता तुज्या बराबर तुज्या भावाकूय आनी तुज्या फॅमिलीक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आयज हो आमचो कार्यक्रम आनीक हें कॉम्पिटिशन बो करून हेरिटेज कॉम्पिटिशन तांणी स्पॉन्सर केलें आनी मुखार वचपाक आमकां जायतो आदार आनी सहकार दिलो. तर माई मोगाचो येवकार फादर तुका. आमी फुडें वयचे पयलीं आमचो फादर आमकां 2 उतरां सांगतलो. चड लांब सांगूंक सोदिना. पारकोणी म्हणटाच म्हाका म्हज्या भुरगेपणायलो उगडास आयलो. आमी जाणा आमी ल्हान आसतना आमचे कडेन व्हिडियो गेम्स आनीक कंप्युटर्स तसल्यो वस्तू नासल्यो आनी आमचो जायतो वेळ जावं काणयो आयकून पारकोणी घालून आमी सारताले. पारकोणी हेंय बी आमचें एक दायज. आमच्या भारतांत अदी करून आमच्या गोंयांत आमच्यो जायत्यो संस्कृती आसात, जायतें दायज आसा आनी हाचेर आज विसर पडलेलो आमी पळयता. हांव खऱ्यांनीच खुशाल फादर बॉल्मॅक्साच्या फुडारीपणा खाल येवजून रोचून आयली. जायत्यांनी तातूंत वांटो घेतलो आनी आमचें दायज ही पारकोणी एके भाशेन नव्यान जागोयली आनीक पोरजे मुखार दवरली. ताका शाबासकी दितना ताचे बरोबर अदीक लागशिल्ल्यान वावुरल्यांत आनी अदीक करून जाणी वांटो घेतला तांकांय आमी परबी दिता. हें असलें आमचें दायज सांबाळूंक सदांच आमचो हावेस आमचो हुस्को जावचो. देव बरें करूं. देव बरें करूं फादर. CK वार्की हें कॉम्पिटिशन घडपाक आमकां जें इन्स्पिरेशन मेळ्ळें त्या इन्स्पिरेशना पासून आमी सगल्यांक बो करून इन्स्पिरेशन दितल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. हाच्या नांवान बाब फ्रांसीस वार्की जो हांगासर आयज आसा मागता मुखार येवन तुजीं 2 उतरां सांगपाक. Thank you, Father. Good morning to you all. I come all the way from Kerala for this occasion. My gratitude to be given this opportunity to come here rests upon you all. Respected Chief Guest Father Simeon and Father Bolmax and all of you gathered here. My father was one of probably the earliest so-called Indian IRS officers to be posted in Goa at the time of liberation. He was here right from 61 onwards and went back to my hometown of Cochin only in 87. He was almost a Goan in all respects except that he never could speak a word of Konkani.
But then myself and my elder brother George, we studied, we did most of our, up till the 12th we studied over here in Goa. And my brother went on to engineering later on, and myself also. And then we, once in a while we would come here to meet our friends. And my brother had a good relationship with his classmates and so on. So one day they were just discussing about this Parkoni, and well, he said like he remembered that our father used to ask us some pertinent questions, seemingly silly sometimes, which would be asked in a sort of fleeting and nonchalant way. Yet, and the answers would be even more silly, but no one could get the answers. Parkoni actually would be riddles, isn't it? The answer is in the question itself. Unlike a quiz competition where the question does not contain any clues to what the answer is. Let me say, there is, my dad used to say always that he's having a lot of gratitude to the earlier generations. They were full of what he would call the rustic intelligence, not the bookish knowledge. The intelligence gathered from life's experiences and the episodes that they've gone through, good and bad. And it would be reflected in a way for semi-cultural occasions like hosting of such riddle competitions or some forums where people could use their brains to spread their messages, to exercise their own brains, and to pass on the legacy to the younger generation. God bless you all. Thank you for this opportunity. May I be allowed to say Parkoni, riddle, we call it Kadam Kada, Kadam, tight Katha. Katha is story. Okay. Well, it's not a story, it's a question. So it is, I'll say it in Malayalam and I'll translate it right now. I don't have too much time. So it starts like this. Odum Kudira. Kudira means horse. Odum Kudira, running horse. Odum Kudira, Chadum Kudira, jumping horse. Vellam Kandal Nilkum Kudira. The horse which stops near the water when it sees water. The answer, silly as it may be, will escape most. The answer is supposed to be slippers. Good day to you all. God bless us. Thank you, Francis. तुवें आमकां पारकोणें गायलें पूण चिंतपाक कांयच त्रास दिवंक ना. वाणू, चलता चलता पावना, धांवता धांवता थकोना, कितें तें सांग. एंडिंगाक हांव आन्सर सांगतलो. चलता चलता पावना, धांवता धांवता थकोना. तें म्हणल्यार मागता बाब सिरील, जो इन कॉम्पिटिशन आमी ह्या लेवलाचेर पावोवपाक एक सुरवात तशेंच एक इन्स्पिरेशन जालो येवन हेचे फिचर्स ऑफ दीस कॉम्पिटिशन आमकां थोडक्यान मातशें कळोवचें. बोफेस्ट सगळे म्हजे गोंयकार भावांक आनी भयणांक आनी हांगा हाजीर आशिल्ल्या म्हज्या गोंयच्या आनी चिखलेच्या भाव भयणांक व्हड खुशालकाय भोगता आयज हो प्रोग्राम तुमच्या मुखार दवरपाक. आनी जितलो थोकोस पळय आमी घेतलो हें कॉम्पिटिशन घडोवन हाडूंक पारकोणें कितें तें सांग, तेज्यावन चड आयज दिसता कित्याक ताजे आयज निमाणो निकाळ लागता. विनर आमचे मुखार आसतलो, तशेंच रनर्स अप आमचे मुखार आसतली. सो काळजान संतोश भोगता की वावर केल्लो मुखार सरलोली ते सक्सेसफुली फळादीक जालें म्हण आमचें. आनीक जितल्यांनी पळय आदार दिलो चिकाली बायो क्रुसेडर्सांक हें मुखार व्हरपाक, तातूंत फादर बॉलमॅक्साक आमी विसरोंक जायना, कित्याक तो तर तो फुडाकार आनी तेंको दिनासलो हें आयज इतलें मुखार पावनासलें. तशेंच जें पळय वावुरलें आमच्या बराबर ती आनी चडांत चड दादोसपण भोगता की जो आमकां रिस्पॉन्स मेळ्ळो ह्या पारकोण्याक. आमी चिंतून आसले इतल्या लेवलाचेर ते ग्लोबली वयतले म्हूण. युट्यूबाचेर बी आमच्या युथांनी घातलें
आनी आख्खे संवसाराक सावन आमकां जो आन्सर येयलो ताचेर आमकां मनाक धादोसपण भोगलें की आमची कोंकणी भाशेंतलें एक नवें एक विजमीत आमी संवसारा मदें दवरलें म्हणून. आनीक हेतून ज्या पळय पारकोणेच्या कॉम्पिटिशनान भाग घेतल्या मदें जे फिचर्स आमी पळोवय बी दाखयल्या, जाणटी तशी नेणटी ताणें पारकोणी घातली आनी जाणटी तशी नेणट्यांनी तेतून भाग घेतलो. आनीक सगळ्या समाजाच्या लोकांनी तेतून पारकोणी घालपाक आमचे मदें येयले आनी जबाबूय दिवपाक सगळे समाजांतले गोंयचे समाजांतले लोक आहले. सो एक बरेंशें आमकां दिसलें की आख्खें गोंयकारपण ह्या पारकोण्यांतल्यान आमचे मुखार येयलें आनी ते निमतान आमी सगळे गोंयकारांकूय बी देव बरें करूं म्हणटात की आमकां आदार दिलो म्हणून. आनी आमी मागता की हें पळय आज सुरवात केलां तें आमी मुखार फुडें व्हरपाक आमकां तुमचो आदार जाय आनीक तो आदार सदां तुमचे बरोबर आसतलो ही आस बाळगून हांव देव बरें करूं म्हणटा. बरें, आतां वेळ आयलो सोंपोवपाचो आनी सोंपोवच्या आदीं इनामां वांटपाचो. ह्या पारकोण्याचे फिचर्स जे आसात ते तुमी सुरवातीक आमचो प्रेजेंटेशन जालां तातूंत पडयलां म्हूण समजता. कोणें जरी तर पळोवपाचें उरलां जाल्यार रिवायंड मारून परतून पळोवपाक जाता. आतां मागता फादर सिमियोवा लागीं मुखार सरूंक आनीक सिरिला लागीं मागता. ओके, विनर्स आतां एनावन्स करता आसतना कशे भाशेन आमी ताचें कॅल्कुलेशन केलां वो मॅनेजमेंट कसो केला आमचे स्क्रिनचेर तुमकां ह्या वेळार आमी दाखयता. आनीक पॉयंट सगळे कॅल्कुलेट करून कोण विनर जाता तो पळोवया. पार्टिसिपंट्स जे आसात तांणी मातशे मुखार सरचे. आमी तुमचे आन्सर पळय आहा ते सगळे एक्सेल शिटांत फीड केल्ले. तुमची नांवां आहा जशी एंट्रीज येयले ते प्रमाणे आमी नांवां फीड केल्लीं. आनीक एवरी आन्सर पळय तुमी दिला 150 कॉलम्स आहा पारकोणेचे. ज्या ज्या कॉलमांत तुमी करेक्ट आन्सर दिला आमी 1 पॉयंट दिला. जंय आन्सर दिवंक ना आमी पॉयंट घालूंक ना. कळ्ळें? आनी आमी एज पर दीस एक्सेल शिटा प्रमाणे आतां हिंगा फॉर्मुला घालून आमी हें टोटलिंग केलां आनी ताचेर आतां आमकां हो सोबीत टोटल नंबर दिसता जोणेकल्याचे तुमच्या नांवाचे ऑपोजीट. आनी ते प्रमाणे आमी विनर आतां हिंगा डिक्लेअर करूंक शकता. हायेस्ट पळय आहा हायेस्ट आन्सर आउट ऑफ 50 येता 49. दॅट इज रायझा फेर्नांडीस. ताका शाबासकी 49. आनी कोण आहा जाल्यार पळोवया. देर इज वन मोर 49. इट्स अ टाय जाला. फर्स्ट पारकोणेच्या कॉम्पिटिशनाकूच टाय जाला आनी को विनर इज ॲश्ली आफोन्सो. ॲश्ली आफोन्सोय आमचे मदें आहा. शाबासकी ॲश्ली. सो ॲश्ली आनी रायझा मदीं एक टाय जाला. हांव मागीर फादरा कडेन आमच्या पादवीकारा कडेन सुट्टलो कितें करपाचें तें डिसिजन घेवपाक. तुका कितें दिसता? बरें, कॉम्पिटिशन आमी कॉम्पिटिशन अशें करूंक नासलें पूण खेरीत भाशेन आमचें दायज आमची संस्कृती फुडें व्हरपाक. तर संस्कृती आमची फुडें व्हरपाक हेरिटेज मुखार व्हरपाक जाता तितली चड आसपाक जाय. तितून कॉम्पिटिशन एक्चुअली आसपाकूच शकना. म्हणटच आमी दोनूय विनर जे आसात तांकां दोगांयकूय विनर म्हणटा. एकलो विनर आनी दुसरो नॉट विनर वो रनर्स अप ना. सगळे आमी जितल्यांनी भाग घेतलो एक्चुअली विनर्स. पूण ट्रॉफी आमचे लागीं फकत एक केल्ली आहा आनी ती रोलिंग ट्रॉफी. प्लस प्रायज मनी आहा तो एक्चुअली घोडये लॉट्स घालून वो पारकोणे एक घालून आमी विनर डिसायड करपाक जातालो. हें चिंतलोलें आमी पयलीं. मागीर आमी म्हणलें
दोगांयनी इतले त्रास घेवन ऑल 49 आन्सर्स करेक्टली आनी एकूच उरला तेजो एक फुडें आयज आमकां जबाब मेळटलो. पूण इतले तुमी त्रास घेतलेल्या पासत दोगांयकूय आमी जॉयंट विनर्स म्हणून डिक्लेअर करपाक सोदता. कोणाकूय हरकत आसा? आमचो मुखेल सोयरो आमची मांडणीचेर तुका मान्यताय आसा? ओके, तोय मानून घेतात, तुमीय मानून घेतात. तर दोगूय जाण जॉयंट विनर्स. ट्रॉफी जी आहा रोलिंग ट्रॉफी आमची 1 म्हयनो एकलो दवरतलो, दुसरो म्हयनो दुसरो दवरतलो आनी उरलेले 10 म्हयने मागीर आमी परतून दवरतले सांबाळून. फुडल्या वर्साक आमी जो नवें कॉम्पिटिशन करतले संस्कृतीच आमची सांबाळपाक त्या बाबतीन दुसऱ्यांक दिवपाक. तर कॉंग्रेच्युलेशन्स फॉर बोथ द विनर्स रायझा एंड एशली. वेल डन. आनी तुमचे वरवीं ही संस्कृताय आमची आनिकूय फुडें वचूं, आमचें दायज सदांच सांबाळून उरूं. देव बरें करूं. रनर्स अपामध्ये आम्ही पळय चॅक केला त्या प्रमाणे 47 आन्सर्स दिवन रेमेडियस फेर्नांडीस हो फर्स्ट रनर्स अप म्हणून डिक्लेअर जाता. रेमेडियस फेर्नांडीस, कॉंग्रेच्युलेशन्स. ओके. मागीर नेक्स्ट सेकंड रनर्स अप 42 करेक्ट आन्सर्स दिवन मिस जॅकलिन सिक्वेरा, सेकंड रनर्स अप. कॉंग्रेच्युलेशन्स. Third runners up at 39 answers given, Fatima Fernandez from Alto Shikali. Thank you, Fatima. Magir, fourth runners up, 35 correct answers given, Reena Fernandez. Amchi boy Reena. And fifth runners up with 33 answers correct, Jovita D'Souza. Congratulations, Jovita. Bye. So, आम्ही आता यांका प्राइजेस दिवया. मागता आमच्या चीफ गेस्टा लागीं मातशे फुडें येवन आनी पादवीकार बाब फ्रांसीस मातशे मुखार येवन. पादवीकारान डिसिजन घेतला त्या प्रमाणे जॉयंट विनर्स मागता बाय रायझा फेर्नांडीस आनी एशली आफोन्सो हांचे लागीं दोगांयनी मुखार येवचें. आमची ट्रॉफी तुम्ही पहिले आसतली खेळली मोस्ट डेलिकेट तुम्ही सांबाळून तेजे हें करचें. असली फर्स्ट इन द वर्ल्ड म्हणल्यार जाता ती आमी आमची गोंयची चिखलेची बायोडायवर्सिटी तेतून दाखयता. विंडो पेन ऑयस्टर्साची आमी ट्रॉफी केल्ल्या, मोदें सिल्वर प्लेट आहा तेका.
टोटल ट्रॉफीचो वर्थ 10,000 रुपीज आहा आनी आमी तुमच्या हातीन दिता आसतना आमी समज आमचो गांव तुमच्या हातीन आहा म्हूण ते भाशेन तुमी सांबाळ करचो अशें आमी मागता. आतां आमी कॅश प्रायज अवॉर्ड दितात दोनी विनरांक थ्रू द हँड्स ऑफ फ्रांसीस. आमी शेअर केला 5,000 कॅश प्रायज आहलो पूण आमी डिवायड करून 2,500 ईच. सर्टिफिकेट्स आहा तुमकां विनर्सांच्यो. आमी नांवां घालूंक ना कित्याक विनर खबर नासले मागीर घालूंक जाता. आमचे जॉयंट विनर्स दोगूय जाण रायझा आनी ॲशली दोन मोलादीक उतरां. Well, a very warm good morning to everyone. I would first of all thank the Almighty Lord to give me the grace to understand all these riddles. And I strongly believe everyone is invited, but only few are selected. And I thank the Bio Crusaders also to come forward and to put up such a beautiful event which can give everyone an opportunity to participate. Okay, and wishing each and everyone all the best here. Thank you so much. Firstly, happy feast to one and all present here. I would like to thank the Chikali Bio Crusaders for organizing such a Parkoni contest. My association with them goes a long back. They don't really remember it, but I've done the walking with the caveman walk with them. So I feel I also am a part of them itself. It's almost been like a treasure hunt trying to scout for the answers, but I'm very excited when it comes to heritage related stuff. So I am very happy winning this. Thank you. आतां मागता रनर्स अपांक मुखार येवंक. फर्स्ट रनर्स अप रेमिरेस फर्नांडीस. तांकां सर्टिफिकेटीचेर नांवां मागीर घालया, बट दीस फर्स्ट रनर्स अप. आनीक ल्हान ट्रॉफी तुमकां खेरीत चिकलेची दायज आमचें. नोवेर वील गेट समथींग लायक दीस. सो हें सांबाळून दवरचें. स्पेशल आयजूच म्हूण आमी हें घडोवन हाडला, डिजायन केल्या आनी आमच्या गांवच्या भुरग्यांक पेंट करून दिल्या. सो हें आमच्या गांवचें दायज आमी रेकग्नायज करपाक हें कॉम्पिटिशन केल्लें आनी हेजो तुका हो फावो जाता. दोनी वद्दांनी पेंटिंग्स आहा आनीक हें तुका बाब रेमिडेस फावो जाता. सेकंड रनर्स अप बाय जॅकलिन सिक्वेरा. Third runners up by Fatima Fernandez. Fourth runners up by Rina Fernandez. Fifth runners up by Jovita Souza.
हें कॉम्पिटिशन पारकोण्या शिवाय जायनासलें ओके आनी 50 पारकोण्यांमध्ये मेन पारकोणी एकटेच मनशा कडच्यान आमी घेतली 15 पारकोणी ताणें आमकां दिली सो आमी ताका एक टायटल कशें दिलें चीफ क्वीज मास्टर ऑफ कॉम्पिटिशन तो आमचे मदें आहा बाब इनास गामा ताची तकलेन जें आहा तें आमच्या बुकाचेर पासून आमकां मेळपाना सो हांव ताका एस्कॉर्ट करून हाडटा मुखार आनीक ताका मान दिवपाक की आमी ताका सर्टिफिकेट आनीक मेमेंटो दिता आनी बाब इनास पयर सांगतालो म्हाका आपणे आनी पासून पारकोणी दवरल्या म्हण तुमकां सगल्यांक फॉर द सेकंड इन्स्टॉलमेंट सो बाब इनासियो गामा आमचे गांव भाव आनी 15 पारकोणी ह्या कॉम्पिटिशनाची ताचे कडच्यान आमी तुमचे मदें दवरली आनी इल्लेशे ताच्या मानाक आमी ते ताका एक मोमेंटो दिता तशेंच आमचे मदें आनीक एक क्वीज मास्टर आहा आनी ती सांगेसून येयल्ली आहा सांगेसून बाय मार्सेलिना डियस मागता मातशें मुखार येवंक आनीक तुमी पयला विनरा मदें 49 आन्सर केले एकूच पारकोणें आन्सर करूंक ना आनी तें पारकोणें बाय मार्सेलिनान गायल्लें तेजे गांवचें आनी तेजो आन्सर आमी ताका विचारया हे आमी तांकां हे आमी ताका हें दिता पारकोण्याचो आन्सर पालकोणें एक झाड जाता जायतीं झाड जाताय तीं त्या झाडाक फळ जाताय फळां देदी आनी तें झाड चिकोण वायकाळ्ळें जाल्यार साम चिकोण आनी तें फळ जाताय तीं आमी आतां गेलीं झाडांतल्यान तीं आंगा लागताय आंगा लागली म्हणटा तीं झडनाय झडयल्यार पासून झडनाय झाडल्या पासून वचनाय ती हातीनीच काडपाची हातीनी काडून उडोवपाची त्या झाडाचें नांव तुपकोडी पारकोण्याचो आन्सरूय तुपकोडी आनी ते एकूच पारकोणें आमचे पार्टिसिपंट्सा कडेन आन्सर दिवंक जावंक ना आनी जाय आमकां फुडल्या वर्साक देव बरें करूं बाय मार्सेलीन आमचे मदें मोस्ट सिनियर जाले आनी एक यंगस्ट क्वीज मास्टर आहे यंगस्ट क्वीज मास्टर मिस कविना फर्नांडीस एट एज ऑफ 14 शी वॉज द यंगस्ट क्वीज मास्टर आनीक हो ताका इनाम आतां आमी थोडी आमची क्वीज मास्टर्स आहा पारकोणी घातलेली तांकांय सर्टिफिकेट्स दवरल्यात त्यो आमी दिवपाक सोदता बाय जयश्री गावडे Mr. Braz Livramento de Mel, Father Peter Fernandez, आमचे मध्ये निशिकांत नाईक, फातिमा फर्नांडीस हे आयज पारकोणेचे विनरूय बी आनी ताणें पारकोणेय बी घातलेली मास्टर मायरन लुकस फातिमा निशिकांत कोणाक गेलो निशिकांत सॉरी हो आमचो बाब निशिकांत नायक फ्रॉम पोंडा
मास्टर मायरन लुकस येलो एक यंग फायर ब्रँड आमचो गांवचो फादर पिटर आमच्या मध्ये पावला आता आमचो एसिस्टंट पॅरिश प्रिस्ट आनी तो तेन्नाच येयलोलो आनी आमी ताका सांगलें की पारकोणी आहा जाल्यार दी आनी ताणें तुरंत आमकां 2 पारकोणी दिली. थँक्यू फादर पिटर. आनीक आमचो बॅकबोन आमची फिरगोजेचो डॉक्टर बॉलमॅक्स पेरेरा उणवणीत आनी 4 पारकोणी ताबडतोब आमकां दिली. आमचे मदें एक स्पेशल अवॉर्ड आहा बाब प्रेस्ली पेद्रो डिकॉस्टाक नोको तो आमचे मदें प्रेस्ली ह्या भुरग्यान हें जें आमचे कुल्लेचे कोट्टा पळय पेंट केल्या ती ताणें केल्या आनी आमी ताका एक इनाम दिवपाक दवरला. बाब प्रेस्ली येवंक ना. ओ मेन स्पॉन्सराची सर्टिफिकेट हांव मागता आमच्या पादवीकारान आमच्या फ्रांसिसाक दिवची. ताणें आमचो हें स्पॉन्सर को स्पॉन्सर आमच्या इव्हेंटाचो आसलो निर्वाणा आय लव गोवा पूण ते आमचे मदें आयज ना. सो आतां आमी चीफ गेस्टाक एक सर्टिफिकेट आनीक मोमेंटो खास आमचे मदें येयलो आनीक हाजीर जालो ह्या आमच्या कार्यावळींत भाग घेतलो. फादर तुका चडान चड देव बरें करूं आनी असोच तुवें आमचेर तुजें बेसांव घालूं. आमी अलॉंग विथ सर्टिफिकेट आनी मोमेंटस पळय दिल्या तातूंत आमचे गांवचे भयणी तुमचे पासत सगळे हाजीर जाले तांचे पासत एक मायक्रो ग्रीन्स म्हूण कोट्टेंत भाजी रोयल्या थोडी आनीक थोडी दुसऱ्यो वस्तू आनी त्यो तुमकां खास धाडून दिल्या आनीक तुमी कलेक्ट करची वयता आसतना. पूण 1-2 आमी चीफ गेस्टाक दिवपाक सोदता. हे मायक्रो ग्रीन्स आमच्या गांवचे भयणीन केला. आमकां आदार दिल्ले फॅसिलिटेटर्सांकूय सर्टिफिकेट्स आनीक हें केल्ले. मागता बाय वॅलरी आफोन्सो येवन आपलो मोमेंटो घेवचो फॉर हेल्पिंग अस ऑर्गनायज दीस प्रोग्राम. बाब नेथन न्यूनेस नाथानियल न्यूनेस. आनी आमच्या पादविकाराक तो नासतना हें फंक्शन जायनासलें. देव बरें करूं फादर बॉलमॅक्स हो प्रोग्राम ऑर्गनायज केलो म्हूण. आनीक जसो कार्यक्रम सोंपता हांव मागता चिकाली बायो क्रुसेडर्सांचे तर्फेन बाय विनी फेर्नांडीस हाका येवन वोट ऑफ थँक्स दिवचे प्लीज. सगळ्यांक तुमकां आनीक पावटी येवकार मोगाचो येवकार.
हांव बायोडायवर्सिटी इंग्लीश भाशेन एक म्हणणें आसा, ऑल गूड थिंग्स कम टू एन एंड. तसोच हो सुवाळो रॅप करपाची जिमेदारी म्हाका दिल्या आनी हांव क्रुजेटाच्या तर्फेन तांच्या वांगड्यां तर्फेन हे हेरिटेज हे दायज फुडें व्हरपाचें कॉम्पिटिशन केलें म्हूण तेंचे तर्फेन तुमकां सगल्यांक रनर्स आनी रनर्स अपाक कॉंग्रॅच्युलेट करता, शाबासकी दिता. इतलें बरें कॉम्पिटिशन तुमी भाग घेतलो आनी इतलो बरो निकाल पळोवन आमकां बी खोश भोगता. तशेंच हांव काळजांतल्यान देव बरें करता, देव बरें करूं म्हणटा आमचे मुखेल सोयऱ्याक फादर सिमांव फेर्नांडीस. तुजे इतलो किमती वेळ दिलो म्हूण आनी आमचे हे कार्यकुवळ आनीक सोबीत केली आनी तुवें तुजो खरोच मोग दाखयलो आमचे दायज फुडें व्हरप. तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या मुखेल चीफ स्पॉन्सराक मिस्टर वार्की आनी मिस्टर फ्रांसीस. तो इतले पयसुल्यान हे आमचो सुवाळो मुखार व्हरोंक येयलो म्हूण. थँक्यू एंड गॉड ब्लेस युअर फॅमिली. तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे कोर स्पॉन्सरर मिस्टर राज भंडारे. त्यांनी 50% डिस्कावंट सगल्यांक तुमकां दिलें म्हूण. तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा सगल्या पार्टिसिपंट्सांक, आमचे क्विज मास्टरान ल्हान तशें व्हड मोगान हेतून वांटो घेतलो आनी तुमची स्फूर्ती दाखयली. आनी सगळ्यांक चड हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या ऑर्गनायझरांक, तेणी फोकस घेतलो हें दायज फुडें व्हरोंक. तातूंत मदलो आमचो फादर बॉलमॅक्स, आमचो डायनमीक फादर, सुपर हिरो. ताजे ते पारखणे पण खरेंच एक म्हाका उमेद भोगता. तो ट्विस्ट, तो टोन, ते सकाजम, मायच्या कापडान पायचो हात, खरेंच एक दुसरीच उमेद हाडटा. खरेंच फादर देव बरें करूं तुवें हे दायज मोगान फुडें व्हेलें म्हूण. आनी तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे फादर पिटर फेर्नांडीस, आमचे दुसरे ऑर्गनायझर्स बाब नेथन लुकस, बाय वॅलरी अफॉन्सो, पीटर डी कॉस्टा आनी मायरन आनी फिलोमेना आनी सगल्यांक तुमकां आनीक फावटी देव बरें करूं म्हणटा. आनी हे दायज तुमी ह्यान फुडें आनी उमेदीन फुडें व्हरोंक तुमी तेंको दितले म्हूण आदींच फुडें देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. देव बरें करूं बाय. आनी निमणे स्वातेर सांगता जो पळय निर्वाणा जो पळय डिस्कावंट कुपन आहा जें तेणें आमकां ऑफर केल्लें एवरी पार्टिसिपंटाक, तें तुमचे सर्टिफिकेटींतूय घातलेलें हांव फाटल्यान पळयल्यार जाता. आनीक प्लीज दुसऱ्यांक इन्फॉर्म करा कोणाय जें तुमकां खबर आहा पार्टिसिपंट्स, ती तांची कुपनां तांची हांगा आसतलीं आमच्या इगोर्जेन, तेणी येवन कलेक्ट करूं जाता. आनी तुमी तर जाणा कोणूय पार्टिसिपंट आहा तांची व्हरोन तुमी तांकां दिल्यारूय बी जाता. ही डिस्कावंट कुपन आमकां निर्वाणान स्पॉन्सर केल्ली आहा. हांव तांकांय देव बरें करूं म्हणटा आनी बाब फ्रांसीस वार्केकूय देव बरें करूं म्हणटा. आनी सगळ्यांत चड देव बरें करूं म्हणटा आमचे चीफ गेस्टाक, ताणें येयले आपणाचे मोलादीक टायम दिलो. तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं आनी फुडल्या वर्साक आनीक मेळून तयारी करा. चलता चलता पावना, धांवता धांवता थकोना. कितें सांगता तेका प्रायज आहा. चलता चलता पावना, धांवता धांवता थकोना. रायजा ॲशली. चिंताय ना स्लिपर्स न्हू. सावडी बोगलेक आहा म्हणल्यार मातशें पयस उरलो आनी पावपाचें येयलां आनी मातशें ना व्हडे न्हू. रिलेटेड टू आयचो सुवाळो ना
हिंट दिला तुमकां हें आयचें जें आतां कॉम्पिटिशन जालां न्हू तेका सारकें रिलेट जाता. बरें आतां हांव सांगता. एक्चुअली म्हाकाय जाबाब खबर नासली. हांवें म्हणला तेन्ना पयलीं चलता चलता पावना, धांवता धांवता थकोना बेश्टें म्हणलोलें पयलें. आतां बसून तुमकां जाबाब दिवपाक जाय म्हण जाबाब आतां चिंतला आनी हो जाबाब क्रिएट केला म्हणपाक जाता. ह्या पासत तुमी कितले आन्सर सांगल्यार ते सारके जावचे ना. तर हो आन्सर हें जें आमी कॉम्पिटिशन केलां, बायो क्रुसेडर्साचें कॉम्पिटिशन केलां तें आख्खें न्हू. आयज हे फावटी आमी फकत एक पार्ट केला, पारकोणी. आमच्या दायजाचो भाग आनी जायतो आहा म्हणटा चलता चलता पावपाना आमचें हें कॉम्पिटिशन चलता. आनी धांवन धांवन जे भाशेन रायजा आनीक एशली म्हज्यान म्हणपाक जाता 49 करेक्ट आन्सर्स घेवपाक तुमी जायती रिसर्च केल्या आसतली. बेश्टे तुमी जाणा आसलोले न्हू. तुमी कोणाक तरी विचारलां, गुगल केला, कितें तरी केलां, जायते त्रास गेल्या. इतलो दीस, निमणो दीस पासून तो लास्ट आन्सर सोदपाक प्रयत्न केला पूण थकलो नाय. सारकें रायजा, सारकें एशली. आनी 47 कोणी केलें? ओके. पूण सगल्यांनी तुमी ट्राय केल्या ती चलोन चलोन पावलो नाय. 50 मेळ्ळो ना सगल्यांक पूण धांवन धांवन थकलो नाय. ह्या पासत चलता चलता पावना, धांवता धांवता थकोना आमचें बायो क्रुसेडर्स ऑफ चिकाली हांणी घडोवन हाडलोलें हेरिटेज कॉम्पिटिशन. देव बरें करूं. थँक्यू. सगल्यांक तुमकां थोडे स्नॅक्स दवरल्या, मातशें वांटो घेवचो आमच्या बराबर. सकाळ फुडें भायर सरून येयलीं आसतलीं. ते अंडरस्टँड जाय. प्लीज जॉयन अस फॉर सम